जेजू क्रिस्त ते मुगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मनशाक दोन रितीची पिसाय आसता खंय. एक हेरांनी म्हज्या विशयांत वडवीक उलयचें, म्हजी वडवीक उलयचें म्हणली एक आशा. हेरांनी म्हज्या विशयांत वडवीक उलोवच्याक हांव जायतें काम करतां आनी केदळ कोणीय म्हजी वडवीक उलयना दुसरी पिसाय हांव म्हजीच वडवीक उलोवन भोंवतां. हे दोन रिती तांचे पैकी एक रीत सगळां वापरतात. एकच हेरांनी वडवीक उलोवचे बरें आमी करता, नाजाल्यार आमचीच वडवीक सांगून आमी भोंवता. ह्या दोनां पैकी एक आमी करताच. आमी म्हणूंक पुरना ना हांव करिना, करता. आमचेच भितर वचून आमी विचारलें जाल्यार आमचो दोनांत एक आमी करताच. कित्याक म्हळ्यार चिंतया, कोणीय तुमकां म्हणत ताच्या तकल्यांत कांय ना, ताच्यान कांय जायना, तो खंयच्याकी प्रयोजन ना. कित्याक बघता आमकां एक्सेप्ट करूंक जायना. कित्याक आमी जाणाव आमी बुदवंत, आमी जाणाव आमच्यान कितें बरें करूंक जाता, आमी जाणाव आमकां शाती आसा. कोणीय तूं ल्हान म्हणलेंच आमकां तें तडवंक जायना. म्हणजे आमकां आमची वडवीक सांगूंक जाय. एकच ताणी सांगचें, नाजाल्यार आमीच सांगता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमकां कोणेय ल्हान करचें आमकां बिलकूल सोंसून व्हरूंक जायना. देखून थोडे फावटी आमच्या मदें एक एक्सप्रेशन आसा, कितें म्हळ्यार हे बे इतलेंच गी म्हणलें एक एक्सप्रेशन. चिंतया, तुमी एक गाडी काण गेली, ती आज ट्रेंडिंगार आसचे परी गाडी ना जाल्यार कोणी एकलो पळयता, हे बे इतलेंच गी, ती आमकां आयकूंक नाका. वा चिंतया, तुमच्या भुरग्याक सरकारी इस्कॉलाक घालें, आमी कोणी चिंतिना त्या विशयांत, जाल्यार घालें म्हण चिंतया. पळयलीं 4 जाणां म्हणटात, हे बे इतलेंच गी, म्हळ्यार तुज्यान इतलेंच करूंक जावचें गी म्हणून. हें आमकां आयकूंक नाका. देखून आमी कितें करता, आमच्या छाती भायर आमी कितें करयेत म्हणून चड आनी चड प्रयत्न करता. म्हळ्यार म्हजी वडवीक एकच ताणें उलयचें, नाजाल्यार हांवेंच ती दाखोवन दिवचें म्हणली एक आशा आमच्या भितर आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत कोरिंथीकारां बरोवन सांत पावल म्हणटा, तुमची स्थितीगत कितें म्हणून पयलें चिंतून पळया. तुमची स्थितीगत कितें गी म्हणून पयलें चिंतून पळया. कित्याक देवान तुमकां विंचताना तुमचे पैकी जायते जण बुदवंत नातले. देवान तुमकां विंचताना तुमच्या थंय बरेंपण म्हणलें तें नातलें. तुमी बळवंत न्हय आसल्यात तरी पूण देवान तुमकां विंचलें. आनी हें आमी बायबलांत पयल्या पानांत निमाण्या पानां पर्यंत आमी सांगयत, देवान विंचलेले सकड बोळ नातले, अशक्त अशेकपी कांयच न्हय ह्या संवसारांत, तांच्यान कितेंय जायना म्हणून कोणाक चिंतलें तांकां देवान विंचलें. हें आमी पळयता. आपोस्तलांक घेतलें जाल्यार तांचे पैकी जायत्या जाणांक शिकप नातलें, कांयच व्हडली जाणवाय आसले मनीस ते न्हय. पूण तांकां जेजू म्हणटा, सर्गींच्यो साबयो हांव तुमकां दितां, वचा संवसाराच्या पंथाक आनी शुभ वार्ता परगट करा. शिकप नातल्या मनशाक, धैर्य नातल्या मनशाक, कितेंच करयेत जिणयेंत म्हणून तांच्या दर्या भायर वा तांच्या जाळा भायर दोणी भायर चिंतूंक सकनातल्या मनशांक जेजू संवसाराच्या पंथाक वचा म्हणटा आनी थंयसर शुभ वर्तमान परगट करा. आनी हे मनीस हें आयकून पवित्र आत्म्याच्या बळान वेतात. आमी म्हणूंक पुरो, गुटनबर्गान प्रिंटींग प्रेस केल्ल्यांच बायबलाच्यो प्रत्यो चड आनी चड छापल्यो आनी संवसारभर त्यो विस्तारल्यो. पूण ताच्या पयलें कोण आशिकपी आसले, बळवंत न्हय आसले, कोणा मुखार उलोवंक 2 उतरां उलोवंक सखनात तसले मनीस राया मुखार वचून उलयिल्ले आसात. ते जावन आसा अपोस्तल, मिशनरी. ते वचून राया मुखार, राजा मुखार, संवसाराच्या व्हड मनशां मुखार रावून जेजू क्रिस्ताचें नांव कांड उलयल्लें आसात आनी तांचे वरवीं शुभ वार्ता प्रगट जाल्ली आसा. म्हणजे देवाक कोणायच्या बळाची, कोणायच्या अधिकाराची, कोणाच्या बुदवंतकायेची गरज न्हय. कोण देवाक खाल जावंक रेडी आसा, कोण देवाक विधेय जावंक, ओबिडियंट जावंक रेडी आसा, तितलें आसल्यार पुरो देवाक. ताचे वरवीं वर्तें कितेंय देव आशेना. देखून सांत पावल म्हणटा,
वडवीक उलोवची जाल्यार जेजू क्रिस्ताची वडवीक उलया, कित्याक तुमकां कितेंय मेळ्ळां, तुमच्या जिवितांत कितेंय आसा, कितेंय तुमी आज कितें जावन आसा जाल्यार तें देवाचें बेसांव. इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. हर एक संगती तुमी चिंतून पळया, हर एक संगती ते देवात हांव आयल्या. आमचें म्हणलें कितेंय आसा गी म्हण आमी विचारलें जाल्यार आमच्या लागीं कांय ना. कित्याक आमच्या भितरलो एक तो स्वास, तो प्राण आमचे तावन काडलो जाल्यार आमच्यान कांय करूं जायना. ही आमी घट्ट मतीन धरचें. आमच्या कोडींत आसचो तो स्वास देवान एक घडये काडलो जाल्यार, वा आमची किडनी रावली जाल्यार, आमचें काळीज रावलें जाल्यार आमच्यान कितेंच करूं जायना. तें सत. तर आमची वडवीक खंय गेली? आमी उलयता तें आमची बडाय खंय गेली? आमी करता ती व्हडलीं व्हडलीं कामां आनी ताच्या उपरांत आमी करता तो नाटक, तो खंय गेलो? तो खंय सरी आमकां फाव येना. देखून सांपल म्हणटा कितेंय तुमकां वडवीक तुमी कितेंय बरें केलां आनी कितें केलां, चार चौगांनी उलयचें म्हणच्या प्रास सोमयान म्हजे बसत हें केलां म्हूण सांगचें भोव उत्तम. कित्याक तो मात्र आमच्या जिविताचेर, आमच्या जिवाचेर एक हक्कदार. ताका आमकां जाय जाताना जीव दिवयेत, जीव तो काडयेत. आमच्यान हें करूंक साध्य ना. देखून सांपावल आमकां उडास करता. आयच्या दिसा प्रत्येक जावन वडवीक उलयता जाल्यार सोम्याची उलय. कित्याक तो वर्तो, तो व्हड, तो हक्कदार. तशेंच कितेंय बरेंपण आमचें तें जालां जाल्यार तें बरेंपण हेरां तें वांटून घेवचें भोव गरजेचें. कित्याक देव आमकां दितना इल्लें इल्लें दिना. आजीक पुरो, फाल्यांक पुरो ना, तो वतून वमतून भरतासर तें दिता. कित्याक तें वमतून आनी एकल्याक पावोंक जाय. तें म्हज्या भितरच म्हाकाच न्हय. देखून आयच्या वांजेलां ती आमकां आयकूंक मेळटा. दितना तो सडीत दिता आनी तें दिल्लें हांव कितें करता म्हणलें भोव गरजेचें. तें म्हाकाच वा हांव पूर्ण दवरता ना. देव म्हणटा तें जें तुका दिलां, जो अधिकार तुका दिला, बळ दिलां, सकत दिल्या, बुदवंतकाय दिल्या, ती आनी एकल्याक ती पाशार करच्या खातीरच दिल्या. ती तुज्या भितर तर ती कांय करूंक जायना. ती तुज्या सांगातच मरतली. देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी, पयल्यान उडास सोरया आयच्या दिसा. पूण जें कितेंय हांव करता, जें कितेंय होगळेक म्हाका मेळटा, जें कितेंय म्हाका व्हडवीक सांगा जाय जाल्यार सोम्या विशयां सांगया. जेजू क्रिस्तान म्हजें तें फाव केलां, जेजू क्रिस्तान म्हाका हें बेसांव दिलां, हें आमी सांगया. कित्याक हाचें तावन ताका सडीत व्हडवीक ताची महिमा सडता शिवाय आमी कितेंच न्हय म्हणलें आमी वळखत हांव. दुसऱ्यान जें कितें म्हज्यान आयच्या दिसा बरें करूंक जाता, जें कितेंय ल्हान जावंक पुरो, तें हांव करूंक प्रयत्न करता म्हणलें निश्चय घेया आनी सोम्याचो आदार आमी मागया.